भारताच्या चरित्रेत गाझी रायाच्या आडळतो उपरांत ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್ ರಾಯ ಸರು 1125 ಇಸ್ವಿ ತಾವು 1155 ಇಸ್वीपर्यंत आणि राजवट केली. अशा राजवटीच्या काळात एक महत्वाचे बदलाव केले ते जाऊन असा राजधानी दिल्ली तावन दौलताबादात ताणे बदलाव केले. सुमार 2 वर्ष जाल्ल्यापर्यंत ताणे केल्ले बदलावान सारखे नाही म्हूण ताका समजता ताणे बदलावान केल्ली. कित्याक म्हळ्यार दक्षिणाच्या प्रांत्यांत राजवडकी बरी दिवचे खातीर पूण ताका समजता की ताणें केल्ली चूक जाली, ताणें एक मिस्टेक केला आणि तो चूक समजता आणि परत ते राजधानी दिल्लीक सजो बदलिता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या सुवातेर एका व्यक्तीक आमी मेळटा. हो व्यक्ती जागेव जेजूक भेटिल्ल्या उपरांत ताच्या जिवितांत तो बदलाव हाडटा, ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा. जेजूक पळोवच्या खातीर रुंदेच्या रुखाक सटलो आणि जेजू ताका पळयता. जेजूची आनी जाकेबाची भेट जाता आणि ह्या भेटे उपरांत जाकेबाच्या जिवितांत बदलावन जाता. जाकेबाच्या जिवितांत 3 संगती आज आमी याद करूंक जाय. पयलो सुवातेर जाकेव जेजूक पळोवंक आशेतलो, जाकेव जेजूक पळोवंक आशेतलो. पोरण्या तस्तामेंतांत सुमार 2000 वर्सां जेजूक पळोवंक सबार लोक आशेवन आसलो आणि जेजूच्या विशयांत जायते तांणी सांगल्लें आयकलें. प्रवाद्यांनी जेजू विशयांत सांगल्लें इमॅन्युएल येता म्हूण. आणि हो लोक प्रवादी जेजूक पळोवंक वात्रेक गेलो पूण तांचे वरवीं जेजूक पळोवंक जावंक ना. पूण जेजूचें येणें नव्या सल्ल्यान जाता आणि थंयसर लोक जेजूक पळयता, लोक जेजूचो बदलाव करता. थोडो लोक ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडटा पूण हेर लोक तांच्या कशें ते जिवन आसलें तसलीच जिवीत ते जियेतात. जावं पुरो फारिझेव हेर लोक, जावं पुरो हेरोद रायान जेजूक पळोवंक आशिल्लें आणि जेजूक ताणें आपयलें आसा पूण ताच्या जिवितांत जेजूच्या हाजीरपणांत कितेंच बदलावन जावंक ना. पूण हो जाकेव सगळ्यांनी ताका तिरस्कार केले जाल्यार, लोकां सांगात मेळोन ताका साद ना जाल्यार जेजूक पळोवंक वाशेतलो आणि जेजूक ताणें पळयलें आणि ताच्या जिवितांत बदलावन हाडलें. दुसऱ्या सुवातेर जाकेव एक खालतो मनीस. पळय म्हाका भाव भयणो, आमचो पापसैब पापा फ्रांसीस, तो पापसैब जाता आसतना कोणेंय ताच्या लागीं विचारलें, तूं कोण म्हूण आमकां सांगताय बी म्हूण. ह्या वेळार पापा फ्रांसिसान खालतेपणान दिल्ली जाप जावन आसा, हांव एक पातकी. पळय म्हाका भाव भयणो, ताचें तें आसलें खालतेपण. जाकेवादी खालतेपण आसलें. तो एक क्रेस्त मनीस जावन जायतो दुडू ताचें तें आसून एका रुंदीच्या रुखाक सटचें खंडी जावन ताचें तें खालतेपण आसूंक जाय. तें खालतेपण आसले वरवीं ताका तशें जेजूक पळोवच्या खातीर तो रुखाक सडलो आणि जेजू जाकेवाच्या घरा येता. ह्या वेळार सबार लोक थंयसर उलोवंक लागले, हो कित्याक पातकी मनशाच्या घरा येता, जेजू कित्याक पातकी मनशाच्या घरा येता. आणि हेर वेळारय लोकांनी उलयिल्लें आसा. जेजू सिमोनच्या घरा गेल्या वेळार आणि थंयसर एक स्त्री येता आणि त्या स्त्रीयेन येवन जटामांसींतल्यान जेजूचे पांय धुले. उपरांत ती रडली आणि तिच्याच केंसांनी जेजूचे पांय धुतले आसा. आणि ह्या वेळार सिमोन थंयसर विचारलें आसा, तूं एक प्रवादी म्हूण सांगताय पूण एक कसली स्त्री कितें करता म्हूण ताका समजना की. हाच्या उपरांत वेचीत फाटी येता आणि फाटी आयल्या उपरांत बापाय ताका पटलोन धरता पूण तसो भाव आनी एकलो. तसो भाव मस्त वर्सां उपरांत घर सांगून गेलो फाटी आयला. संतोशान ताका स्वागत करच्या बदलाक ताचें थंय मसोर पावता. पळय म्हाका भाव भयणी, ह्या व्यक्तीक एक खालतेपण ना. हेरांक स्वागत करचें बरें मन तांचें थंय ना. कित्याक आमचें थंय खालतेपण आसा. थोडी जावन आमच्या जिवितांत बदलाव हाडूंक शकता, आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडूंक शकता. देव जावन आसा संपूर्ण दयाळायेन केल्लो, देव जावन आसा संपूर्ण मोगान केल्लो. हेच आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, देवान ताच्या दयाळायेन हो संवसार रचलो, देवान ताच्या मोगान हो संवसार रचलो
आणि देवान रचले सकट बरें जावन आसा. देवान रचले खंयचेय संगती तो द्वेश करिना. आणि कीर्तनकार म्हणटा, पळया देवाची अगणित कृत्या. देवान ह्या संवसार रचले सर प्राणी जांभरो धाकटी जांभरो व्हडली सकट प्राणी देवान रचले जावन आसा. आणि सकटा प्राणीक देव बसता आणि सकट प्राणी देवाची वाट पळोवन आसा. मग भाव भयणो, देवाचे ती दयाळाय, देवाचे ते मोक्षाने, देवाचो तो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाय. केदाळा देवाचो मोग आमी अनुभव करता, केदाळा देवाची दयाळाय आमच्या जिवितांनी हाड करता. खंडीत जावन आमच्या जिवितांत आमी बदलावन हाडूंक शकता. तिसरो सुवातेर जाकेवाच्या जिवितांत संपूर्ण रितीन ताणें बदलावन हाडलें. जेजू जाकेवाच्या घरांत गेल्ल्या वेळार जाकेव म्हणटा, हांवें कितें कोणाक नुकसान केलां, हांव सगळें हेरांक हांव दितां. ह्या वेळार जेजू म्हणलो, ह्या घरां आज बाचावी आयल्या. मग भाव भयणो, आमी कितें हेरांक नुकसान करता तें आमी फाटीं दिवंक जाय. सांत पावलो ताच्या पत्रांत म्हणटा, म्हाका बरें करूंक मन आसा पूण बरें करूंक जायना. म्हाका कितें करूंक मन ना तेंच हांव करता आनी तें करूंक म्हाका प्रेरण दिता म्हजें तें आसलें पाताक, म्हजें तें आसलें उणेंपण. मग भाव भयणो, सांत पावला तें कशें उणेंपण आसलें, कशें ताजें तें पाताक आसलें, तेंच उणेंपण आमचें तें आसा. आनी तें उणेंपण आमी कान उडोवंक जाय. जावं पुरो आमी विविध रितीन विविध संस्कृतीचे आमी गुलाम जावंक पावल्या. जावं पुरो आमान पिवोवण्याचे गुलाम आमी जावंक पावल्या. जावं पुरो बिडी, सिगरेट आनी ड्रग्स असले संस्कृतीचे आमी गुलामपण जावंक पावल्या. जावं पुरो जुगारीचे गुलामपण जावंक पावल्या. आमचें तें असलें कसलें गुलाम, आमी कसलें गुलामपणांत आसा. जावं पुरो अश्लील पितुरां आमी पळयता. एका सर्वे प्रकार सुमार 30% एका इंटरनेटांत एका मोबायलार अख्ख्या संवसारार 30% अश्लील पितुरां आनी दृश्यां डावनलोड जातात. पूण म्हाका भाव भयण, आमी कसल्या संस्कृतीचे गुलामपणांत आमी आसा. असले गुलामपण आमी कितें म्हूण सांगेत, कशें म्हळ्यार जर तर आमकां उदकांत बुडल्या जाल्यार आमच्या बरोबर आमकां वयर येवंक जायना. आमकां कोणें किडनॅप केलें जाल्यार आमकां आमच्या सावन भायर येवंक जायना. कोणें आमकां धर्मांतरण केलें जाल्यार वा कोणा आमकां गुलाम जावन विकलें जाल्यार आमचे सुवर्ण आमकां भायर येवंक जायना. पळय, एक वायरस लागलें जाल्यार थंयसर त्या त्या संख्येक त्या वस्तून आमकां काम करूंक जायना, एंटी वायरस घालूंक जाय. तशेंच म्हाका भाव भयण, आमचें तें आसलें गुलामपण. जर तर विविध रितीच्या गुलामपणांत आसा जाल्यार आमी कोणाच्या हाताखाल आसा. देखून त्या हाताखालांत सुटका आमकां तितल्या बेगीन मेळना. आमचे वरनेस आमकां भायर येवंक जायना. आमकां कोणाचो आदार आमकां जाय. सोमयाचो आदार, जेजूचो आदार आमकां जाय. घट्टणीचे आमी करूंक जाय. हांव ह्या संगतींत ह्या गुलामपणांत हांव भायर येता. जाकेव पयशाच्या गुलामपणांत पडलो, देखून ताका भायर येवंक जावना. केदाळा जेजूक भेटता तवळ तो भायर येता, ताच्या जिवितांत परिवर्तन जाता. देखून म्हाका भाव भयणो, आमी आमचें तें आसलें गुलामपणांत आमी भायर येवंक जाय. आमच्या जिवितांत आमी परिवर्तन जावंक जाय. तो मात्र आमच्या जिवितांत उजवाड पावता. एक फावटी एका गुरून ताच्या शिष्यां लागीं सवाल विचारलें, रात वचून उजवाड केदाळा आयला म्हूण सांगेत. रात वचून उजवाड केदाळा आयला म्हूण सांगेत. एवढ्या एकल्यान सांगलें, केदाळा आंब्याच्या रुखार आंबो पीक लागीं वा तोरणां म्हूण सांगूंक शकता, तो रात वचून दीस जालो म्हूण सांगेत. आनी एक म्हणलो, केदाळ्याच्या रुखार आवलो बसला की वा परवो बसला म्हूण सांगूंक शकता, तो रात वचून उजवाड जालो म्हूण सांगेत. पूण कितलीय जापी त्या गुरूक समजावंक ना, सारकें जावंक ना म्हूण बगलें. आनी तो म्हणालो, केदाळा तुज्या पेड्याक तुजो बाव आनी भयण म्हूण लेखता, तो दीस रात वचून दीस जालो म्हूण सांगेत. म्हाका भाव भयणो, ताच्या खेळाच्या जिवितांत रात वचून दीस जालो. केदाळा ताचें तें आसलें ग्रेस काय ताणें वांटल्या वेळार, ताच्या जिवितांत परिवर्तन हाडल्या वेळार आमच्या जिवितांत, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत रात वचून उजवाड केदाळा जाता. म्हजें तें आसलें उणेंपण, म्हजें तें आसलें पाताक हांव केदाळ वळखून घेता. परिवर्तनाचें जिवीत हांव केदाळाचें येता. देवाची कापड आनी मोक्षांनी म्हज्या जिवितांत केदाळा अनुभव करता. दवळ म्हज्या जिवितांत रात वचून उजवाड जालो म्हूण सांगेत. आयची देवस्तुती आमी नियाळ करता आसतना, आयच्या देवाचें उदार आमी नियाळ करता आसतना जाकेव आमकां प्रेरण जावं, आमच्या जिवितांत परिवर्तन हाडच्या खातीर जेजू मुंड्या आनी मायना रुपार आमच्या काळजांत जाता आसतना दिसपट्टे सोमयाचो हात धरया, सोमयाच्या हात धर आमी समजोवया. आमचें जिवीत बरें जातलें आनी नंदन जावंक पावतलें.